पेडणे म्हालात सरकारान 1 कोटी रुपया खर्च करून बांदिल्ले सार्वजनिक टॉयलेट फक्त 10 मिनटां भितर आशिल्ल्या जाग्यावयल्यान गायब केल्याची घडणूक घडली। सरकारान आपल्या फायद्याक लागून पेडणेचो उपभोग घेतला। आपल्याक जाय तेन्ना जाय ते प्रकल्प हाडून ते काडटात, तेका लागून असो प्रकार सरकारान पेडण्यात चलयला अशें थळाव्यांनी म्हटलां। लोकांकडल्यान घेतिल्ल्या कराचो दुरुपयोग केल्ल्यान सरकाराविशीं थळाव्यांनी तिडक उक्तायल्या। भारतीय जनता पक्षाच्या सरकारान गेल्या 5 वर्षांत प्रामुख्यान 17 ते 22 आणि आयज गोंय राज्यात तुमकां खबर आसतली की काळजीवाहू मुख्यमंत्री म्हणून डॉक्टर प्रमोद सावंत हो नेतृत्व करता। आयज पेडणे तालुक्यात पेडण्याचो सर्वांगीण विकास जावच्या खातीर जाय ते वल्गना हांगासर जेंच्यांनी उपभोग घेतलो आमदारकीचो, त्याच्या नंतर ह्या लोकांच्या खुस्तार मंत्रीपदाचो, उपमुख्यमंत्री पदाचो, आणि हांगासर तुमकां सगळ्यांक खबर आसतली की 1 कोटी रुपया खर्च करून एक टॉयलेट शौचालय उबारणी केल्लेली। आणि आयज जर अकस्मात जर हांगा जर नजर मारशात जाल्यार लक्षांत येता की थंयसरले शौचालय गायब जाल्लेले आसा। हेचेर आयज सरकारान आनी काळजीवाहू मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंतान हेचेर आयज स्पश्टीकरण दिवपाची गरज आसा की तुमी पेडण्याचो विकास हो डिसमेंटल विकास करपाचो ठरयला काय कितें? 1 कोटी मोडाप, गरज भासली का ते प्रकल्पच तेजो उखलावणी घेवन वचप, हाच्या फुडें हेच चलतलें। आयज तुमी टॉयलेट उखलून गेले, फाल्यां आनी कितें तरी म्हणटले हो इंडोर स्टेडियमाची हांगासर गरज ना, तो आयज बंद करया, थंयसरलें सगळें सामान डिसमेंटल करया आनी व्हरया। फाल्यां बस स्टँड तुमी म्हणटले आतां हांगासर हो बस स्टँड कंजेस्टेड जाल्लो आसा आनी खंय तरी उबारणी करया। आयज पेडण्याच्या जनतेक आयज स्पश्टीकरण दिवपाची गरज आसा। जे 1 कोटी रुपया सामान्य जनतेचो जो टॅक्स जो कर जो आयज जनता फारीक करता तेच्या खुस्ताचेर आयज ही प्रकल्पांची उबारणी जाता आनी तेतूंतलो 1 कोटी रुपया मोडून आयज पेडणे तालुक्यान एक टॉयलेट ना म्हणून टॉयलेटीची उबारणी केल्लेली, ती आयज अकस्मात टॉयलेट ना जाली। एक हास्यास्पद गोष्ट आसा आणि सरकाराचेर जर म्हणशात जाल्यार हो लांछनास्पद एक डाग लागलेलो आसा की आयज अक्षरशः टॉयलेट विदीन म्हणटात तशें 10 मिनटां भितर हेंच्यांनी आयज हांगासरली टॉयलेट गायब केले। मागीर 1 कोटी रुपया गेले खंय? 1 कोटी रुपया हे जे तुम्ही सरकारचे जे वापरले तेचो आयज तुम्ही दुरुपयोग केल्लो आसा। हेचो आयज सगळ्या पेडणे तालुक्याच्या जनतेक तुम्ही स्पश्टीकरण दिवपाची गरज अशी आयज तुमच्या कडेन मागणी आसा।